म्हज्या मोगाळ भारतीयानो नमस्कार. 2 दिसां पयलींचीं कांय आगळीं चित्रां, कांय उगडास करपा सारके खीण अजुनूय म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. हे खातीर हे खेपेच्या मन की बातची सुरवात त्याच खिणांतल्यान करुया. टोक्यो ऑलिंपिक्सांत भारतीय खेळगड्यांक तिरंगो घेवन चलतना पळोवन हांवूच न्हय तर पुराय देश रोमांचीत जालो. पुराय देशान जशें एक जावन आमच्या ह्या झुजाऱ्यांक सांगलें, विजयी भव, विजयी भव. जेन्ना हे खेळगडे भारतांतल्यान गेल्ले तेन्ना तांचे कडेन गजाली मारपाचो, तांकां समजून घेवपाचो आनी देशाक सांगपाची संद मेळिल्ली. हे खेळगडे जिणेंतल्या कितल्याशाच आव्हानांक फुडो करून हांगा पावल्यात. आयज तांचे कडेन तुमच्या मोगाची आनी प्रोत्साहनाची ताकद आसा. हे खातीर आमी सगळे मेळून आमच्या सगळ्या खेळगड्यांक आमच्यो शुभेच्छा दिवया आनी तांचो हावेस वाडोवया. सोशल मिडियाचेर ऑलिंपिक्स खेळगड्यांक उर्बा दिवचे खातीर आमची विक्ट्री पंच कॅम्पेन आतां सुरू जाल्या. तुमीय बी तुमच्या पंगडा वांगडा तुमचो विक्ट्री पंच शेअर करात. भारता खातीर चियर करात. सांगात्यानो, जो देशा खातीर तिरंगा उबारता ताच्या मान सन्मानान भावनीक जावप सभाविकूच आसा. देशभक्तीची ही भावना आमकां सगळ्यांक जोडटा. फाल्यां म्हळ्यार 26 जुलयाक कारगिल विजय दिसूय आसा. कारगिलचें झूज भारताच्या सैनिकांच्या पराक्रमाचें आनी सोशीकपणाचें अशें प्रतीक जें पुराय संवसारान पळयलां. हे खेपे हो अभिमानास्पद दिसूय अमृत महोत्सवा मजगतीं मनयतले. हे खातीर हे आनिकूय विशेश जाता. म्हाका दिसता तुमी कारगिलाची आंगार कांटो हाडपी गाथा मुजरत वाचची. कारगिलच्या वीरांक आमी सगळे नमन करुया. सांगात्यानो, हे खेपे 15 ऑगस्टाक देश आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सांत पावल दवरता. ही आमचे खातीर खूब खोशयेची गजाल की ज्या स्वातंत्र्या खातीर देशान शेकड्यांनी वर्सां वाट पळयली ताका 75 वर्सां जावपाचे आमी गवाय आसात. तुमकां उगडास आसतलो, स्वातंत्र्याचे 75वें वर्स मनोवचे खातीर 12 मार्चाक बापूंच्या साबरमती आश्रमांतल्यान अमृत महोत्सवाची सुरवात जाल्ली. ह्याच दिसा बापूंच्या दांडी यात्रेकूय पुनर्जिवीत केल्लें. तेन्नाच्यान जम्मू काश्मीर ते पुडुच्चेरी मेरेन, गुजरात ते पूर्वोत्तर मेरेन देशभरांत अमृत महोत्सवा संदर्भांत कार्यावळी चल्ल्यात. कितल्योश्योच अश्यो घटना, अशे स्वातंत्र्य सैनीक जांचें योगदान तर खूब व्हड आसा पूण तितली चर्चा जाली ना. आयज लोक तांचे विशीं जाणा जावपाक लागल्यात. आतां जशें मोयरांग डेचें घेयात. मणिपुरांतलो ल्हानसोच वाठार मोयरांग एके काळार नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची इंडियन नॅशनल आर्मी म्हळ्यार INAचें मुख्य ठिकाण आशिल्लें. थंय स्वातंत्र्याच्या आदींच INAचे कर्नल शौकत मलिकजीन झेंडो हुबयल्लो. अमृत महोत्सवा मजगतीं 14 एप्रिलाक त्याच मोयरांगांत परत एकदा तिरंगो हुबयलो. अशे कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनीक आनी महापुरूश आसात जांकां अमृत महोत्सवांत देश उगडास करता. सरकार आनी सामाजीक संघटना वतीनूय सेगीत हे संबंदान कार्यावळी सुरू आसात. अशेंच एक आयोजन हे खेपे 15 ऑगस्टाक जावपाचें आसा. हो एक प्रयत्न आसा राष्ट्रगिता कडेन संबंदीत. सांस्कृतीक मंत्रालयाचो यत्न आसा की ह्या दिसा चडांत चड भारतीयांनी मेळून राष्ट्रगीत म्हणचें. हे खातीर एक वेबसायट तयार केल्या, राष्ट्रगान.in. हे वेबसायटीचे मजतीन तुमी राष्ट्रगीत म्हणून तें रेकॉर्ड करपाक शकतले, हे अभियाना कडेन जोडूंक शकतले. म्हाका आस्त आसा तुमी ह्या आगळ्या यत्नांत मुजरत वांटो घेतले. हेच तरेन खुबश्यो मोहिमो, खुबशे यत्न तुमकां येता त्या दिसांनी पळोवपाक मेळटले. अमृत महोत्सव खंयच्या सरकाराची कार्यावळ न्हय, खंयच्या राजकी पक्षाची कार्यावळ न्हय. ही कोटी कोटी भारतीयांची कार्यावळ आसा. दर स्वतंत्र आनी उपकारी भारतीयाचो आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक अभिवादन आसा आनी ह्या महोत्सवाच्या मूळ भावनेचो विस्तार तर खूब विशाल आसा. ही भावना आसा आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मार्गार चलप, तांच्या स्वप्नांतलो देश करप. जशें देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर भाराविल्ले, स्वातंत्र्या खातीर एकठांय आयिल्ले,
तशेंच आमकां देशाच्या विकासा खातीर एकवटीत जावपाक जाय. आमकां देशा खातीर जगपाक जाय, देशा खातीर काम करपाक जाय आनी हातूंत ल्हान ल्हान यत्न लेगीत व्हड परिणाम दितात. दिसपट्टें काम करतनाय आमी राष्ट्राचें निर्माण करपाक शकतात. देखीक वोकल फॉर लोकल आमच्या देशांतल्या स्थानीक उद्योजकांक, कलाकारांक, शिल्पकारांक, विणकारांक उर्बा दिवप आमच्या सभावान बसोवपाक जाय. 7 ऑगस्टाक येवपी नॅशनल हँडलूम डे एक अशीच संद आसा जेन्ना आमी थारावनूय हें काम करपाक शकतात. नॅशनल हँडलूम डे वांगडा व्हड इतिहासीक फाटभूंय जोडिल्ली आसा. ह्याच दिसा 1905 स्वदेशी आंदोलनाची सुरवात जाल्ली. सांगत्यानो, आमच्या देशांतल्या ग्रामीण आनी आदिवासी वाठारांनी हँडलूम येणावळीचें खूब व्हड साधन आसा. हो असो वाठार आसा जाचे वरवीं लाखांनी बायलो, लाखांनी विणकर, लाखांनी शिल्पकलाकार जोडिल्ले आसात. तुमचे ल्हान ल्हान यत्न विणकरां मदीं एक नवी उमेद हाडटले. तुमी स्वता कितें कितें खरेदी करात आनी तुमची गजाल दुसऱ्यांकूय सांगात. आनी जेन्ना आमी स्वातंत्र्याचें 75वें वर्स मनयतात तेन्ना इतलें तरी करप आमची जापसालदारकीच थारता भावानो. तुमी पळयलां आसतलें, वर्स 2014 सावनूच मन की बात कार्यावळींत आमी सदांच खादी विशीं उलयतात. हें तुमच्याच यत्नांक लागून जालां की आयज देशांत खादीची विक्री कितलेशेच पटींनी वाडल्या. केन्ना कोण चिंतपांत लेगीत शकता की खादीच्या एका दुकानाचेर एका दिसाक 1 कोटी रुपयां परस चड विक्री जाता म्हणून? पूण तुमी हेंवूय करून दाखयलें. तुमी जेन्ना खंयच्यानूय खादीची कसलीय वस्त घेतात तेन्ना ताचो फायदो आमच्या गरीब कपडे तयार करपी विणकर भावा भयणांकूच जाता. हे खातीर खादी खरेदी करप एके तरेन जनसेवाय आसा, देशसेवाय आसा. म्हजो तुमकां आग्रो आसा की तुमी सगळे म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, ग्रामीण वाठारांत जावपी हँडलूम प्रॉडक्ट्स मुजरत विकत घेयात आनी ते #MyHandloomMyPride हाचे वांगडा शेअर करात. सांगात न्हू, गजाल जेन्ना स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची आनी खादीची येता तेन्ना पूज्य बापूचो उगडास येवप स्वाभावीक आसा. जशें बापूच्या फुडारपणा खाला भारत छोडो आंदोलन चलिल्लें, तशेंच आयजूय दर भारतीयांक भारत जोडो आंदोलनाचें फुडारपण करपाक जाय. ही आमची लागणूक आसा की आमी आपलें काम अशें करुया जें विविधतायेन आमच्या भारताक जोडपाक मजत दिवपी थारतलें. तर येयात आमी अमृत महोत्सवाक हो अमृत संकल्प करुया की देशूच आमची सगळ्यांत व्हड आस्था, सगळ्यांत व्हड प्राधान्य जावचें. नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट च्या मंत्रा वांगडाच आमकां फुडें वचपाक जाय. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, आयज हांव मन की बात आयकुपी म्हज्या युवा इश्टांचे विशेष उपकार मानपाक सोदतां. आतांच कांय दिसां पयलीं मायगव्ह वतीन मन की बातच्या आयकुप्यांचेर एक अभ्यास केल्लो. ह्या अभ्यासांत हें पळयलां की मन की बात खातीर संदेश आनी सूचना दिवपी मुखेलपणान कोण कोण आसतात. अभ्यासा उपरांत म्हायती मुखार आयली की संदेश आनी सूचना दिवप्यां मदीं सुमार 75% लोक 35 वर्सां परस उणे पिरायेचे आसतात. म्हळ्यार भारताच्या युवा शक्तीच्यो सूचना मन की बात कार्यावळीक दिशा दितात. हांव हाका बऱ्याचें चिन्ह म्हूण पळयतां. मन की बात एक अशें माध्यम जंय सकारात्मकता आसा, संवेदनशीलता आसा. मन की बात कार्यावळींत आमी पॉझिटिव्ह गजाली करतात. हाचो कॅरेक्टर कलेक्टिव्ह आसा. सकारात्मक विचार आनी सूचनां खातीर भारताच्या युवकांची ही सक्रियता म्हाका खोस दिता. म्हाका हे गजालीची खोस दिसता की मन की बात कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका युवकांक समजून घेवपाची संद मेळटा. इश्टानो, तुमचे कडल्यान मेळिल्ल्यो सूचनाच मन की बातची खरी ताकद आसा. तुमच्यो सूचनाच मन की बातच्या माध्यमांतल्यान भारताची विविधता दर्शयता. भारतीयांची सेवा आनी त्यागाचो परमळ चारी दिकांनी फाकयता. आमच्या कश्टकरी तरणाट्यांचें इनोव्हेशन सगळ्यांक प्रेरणा दिता. मन की बात कार्यावळींत तुमी कितलेशेच तरेच्यो कल्पना धाडटात. आमी सगळ्यांचेरूच चर्चा करपाक शकनात, पूण तातूंतल्यो खुबश्यो कल्पना हांव संबंदीत विभागांक मुजरत धाडटां, कारण ताचेर फुडें काम जावचें. इश्टानो, हांव तुमकां साई प्रणीत जींच्या यत्ना विशीं सांगपाक सोदतां. साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर आसात. आंध्र प्रदेशांत रावतात.
फाटल्या वर्सा तांणी पळयलें की त्यांच्या थंय हवामान बदलाक लागून शेतकारांक खूब लुकसाण जालें. हवामान विज्ञानांत तांची आवड वर्सासावन आसली. हे खातीर तांणी आपली आवड आनी आपली कुशळटाय शेतकार भावांच्या कल्याणा खातीर वापरपाची थारायली. आतां ते वेगवेगळ्या डेटा सोर्सीसांतल्यान वेदर डेटा विकते घेतात, तांचें विश्लेशण करतात आनी थळावे भाशेंत वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शेतकारां मेरेन गरजेची म्हायती पावयतात. वेदर अपडेट्स हाचे बगर प्रणीत जी वेगवेगळ्या हवामान परिस्थितींत लोकांनी कितें करपाक जाय हाचेर मार्गदर्शनूय करतात. चड करून हुंवारा पासून वाचपा खातीर वा वादळ जावं वीज पडल्यार कशें वाटाव येता हे विशीं ते लोकांक सांगतात. इश्टानो, एके वटेन ह्या तरणाट्या सॉफ्टवेअर इंजिनियराचो हो यत्न काळजाक हात घालता, जाल्यार दुसरे वटेन आमच्या एका सांगात्यान केल्लो तंत्रज्ञानाचो उपेगूय तुमकां अजापीत करतलो. हो सांगाती आसा ओडिशाच्या संबळपूर जिल्ह्याच्या एका गांवांत रावपी श्रीमान इसाक मुंडाजी. इसाकजी एका काळार एका दिसवड्याचेर काम करपी कामगार आसले, पूण आतां ते इंटरनेट सेन्सेशन जाल्यात. आपल्या यूट्यूब चॅनला वरवीं ते खूब पयशे जोडटात. ते आपल्या व्हिडिओंत थळावी खाणां, पारंपारीक खाणां रांदपाची पद्दत, आपलो गांव, आपली जिवनशैली, परिवार आनी खाणा जेवणाचे संवयी मुखेलपणान दाखयतात. एक यूट्यूबराच्या रुपान तांचो प्रवास मार्च 2020त सुरू जाल्लो, जेन्ना तांणी ओडिशाचे फामाद थळावे पदार्थ पखाला कडेन संबंदीत एक व्हिडिओ पोस्ट केल्लो. तेन्नाच्यान तांणी शेकड्यांनी व्हिडिओ पोस्ट केल्यात. तांचो हो यत्न कितल्याशाच कारणां खातीर वेगळो आसा. चड करून हे खातीर की हातूंतल्यान शारांनी रावपी लोकांक ती जिवनशैली पळोवपाची संद मेळटा, जाचे विशीं तांकां चडशी खबर आसना. इसाक मुंडाजी कल्चर आनी क्विझिन दोगांकूय वांगडा मेळोवन सेलेब्रेट करतात आनी आमकां सगळ्यांक प्रेरणाय दितात. इश्टानो, जेन्ना आमची टॅक्नॉलॉजीचेर चर्चा चल्ल्या तेन्ना हांव आनीक एक ओडलायण्या विशयाची चर्चा करपाक सोदतां. तुमी हालींसराक वाचिल्लें आसतलें, पळयलां आसतलें की IIT मद्रासच्या माजी विद्यार्थ्यांनी स्थापन केल्ल्या स्टार्टअपान एक 3D प्रिंटेड हावस तयार केलां. 3D प्रिंटींग करून घर बांदलें. पूण हें जालें कशें? सांगचें जाल्यार ह्या स्टार्टअपान सगळ्यांत पयलीं 3D प्रिंटरांत एक 3 डायमेन्शनल डिझायन घातलो आनी उपरांत एक खाशेल्या कॉन्क्रीटच्या माध्यमांतल्यान थरार थर रचून एक 3D स्ट्रक्चर फॅब्रिकेट केलो. तुमकां आयकून खोशी जातली की देशभरांत अशे तरेचे कितलेशेच प्रयोग जायत आसात. एक काळ आसलो जेन्ना ल्हान ल्हान बांदकामांक वर्सां लागतालीं, पूण आयज तंत्रज्ञानाक लागून भारतांत स्थिती बदलता. कांय दिसां पयलीं आमी संवसारांतल्या अशा नाविन्यपूर्ण कंपन्यांक आमंत्रीत करपा खातीर एक ग्लोबल हावजिंग टॅक्नॉलॉजी चॅलेंज लॉन्च केल्लें. हो देशा भितर एक आगळे तरेचो यत्न आसा. हे खातीर आमी हांकां लायट हावज प्रोजेक्ट्स अशें नांव दिलां. सध्या देशांत 6 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायट हावज प्रोजेक्टाचेर नेटान काम सुरू आसा. ह्या लायट हावज प्रोजेक्टांनी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आनी इनोव्हेटीव्ह पद्दतींचो वापर जाता. हाका लागून बांदकामाक लागपी वेळ उणो जाता. तेच वांगडा जे घर बांदतात ते अदीक तिगपी, सवाय आनी सुसेग दिवपी आसता. हांवें हालींच ड्रोना वरवीं ह्या प्रोजेक्टांची समिक्षाय केली आनी कामाची उदरगत लायव्ह पळयली. इंदोरच्या ह्या प्रोजेक्टांत विटो आनी चुन्याच्या वण्टीचे सुवातेर प्री फॅब्रिकेटेड सँडविच पॅनल सिस्टमचो वापर करतात. राजकोटांत लायट हावज फ्रेंच टॅक्नॉलॉजींतल्यान तयार जाता, जातूंतल्यान टनलांतल्यान मोनोलिथीक कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन टॅक्नॉलॉजीचो वापर करतात. ह्या तंत्रज्ञानांतल्यान जाल्लीं घरां सैमीक आरिश्टांक फुडो करपाक अदीक सक्षम आसतलीं. चेन्नईंत अमेरिका आनी फिनलंडाचें तंत्रज्ञान आनी प्री कास्ट कॉन्क्रीट सिस्टमचो उपेग करतात. हाका लागून घरां बेगीनूय जातलीं आनी खर्चूय कमी येतलो. रांचींत जर्मनीच्या 3D कन्स्ट्रक्शन सिस्टमचो प्रयोग करून घरां बांदतले. तातूंतली दर एक कूड वेगळी बांदतले, मागीर पुराय सांगाड्याक तशेंच तरेन जोडटले जशें ब्लॉक टॉयज जोडटात. अगरतलांत न्यूझीलंडाचें तंत्रज्ञान वापरून स्टील फ्रेमची घरां बांदतात, जी व्हडल्या भुंयकांपाचो मार सोंसपाक शकतात. जाल्यार लखनौत कॅनडाचें तंत्रज्ञान वापरतात. तातूंत प्लास्टर आनी रंगांची गरज पडची ना आनी बेगिनात बेगीन
घर बांदचे खातीर आदींच तयार केल्ल्या वण्टींचो वापर करतले. इश्टानो, आयज देशांत हो यत्न चल्ला की हे प्रोजेक्ट इन्क्युबेशन सेंटर्स भशेन काम करचें. हाका लागून आमच्या नियोजक, आर्किटेक्ट, अभियंते आनी विद्यार्थ्यांक नवें तंत्रज्ञान कळटलें आनी ताचो प्रयोगूय करपाक शकतले. हांव ह्यो गजाली चड करून आमच्या तरणाट्यांक खातीर सांगता, कारण आमच्या तरणाट्यांक राष्ट्रहिता खातीर तंत्रज्ञानाच्या नव्या नव्या मळाचेर वचपाक उर्बा मेळची. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, तुमी इंग्लिशींत एक म्हणणी आयकल्या आसतली, टू लर्न इज टू ग्रो. म्हळ्यार शिकप म्हळ्यार फुडें वचप. जेन्ना आमी कितें नवें शिकतात तेन्ना आमचे खातीर उदरगतीच्यो नव्यो नव्यो वाटो आपसूक उक्त्यो जातात. जेन्ना मळिल्ली वाट सोडून दुसरी वाट सोदपाचो यत्न करतात तेन्ना मानव जाती खातीर नवीं दारां उक्तीं जातात. एका नव्या युगाक सुरवात जाल्या आनी तुमी पळयलां आसतलें, जेन्ना खंय कितेंय नवें जाता तेन्ना ताचो परिणाम दर एकल्याक अजापीत करता. आतां देखीक जर हांव तुमकां विचारीत की तें खंयचें राज्य आसा जाका तुमी आपोला कडेन जोडटले, सहजिकूच आसा तुमच्या मनांत पयलीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी उत्तराखंडाचें नांव येतलें. पूण जर हांव तुमकां सांगीत की हे वळेरेंत मणिपुराचें नांव जोडात जाल्यार घडये तुमकां अजाप दिसतलें. कितें नवें करपाच्या हावेसान भरिल्ल्या तरणाट्यांनी मणिपुरांत हो पराक्रम करून दाखयलो. आयजकाल मणिपुराच्या उखरुल जिल्ल्यांत आपोलाच्या बागायती नेटान वयर सरतात. थंयचे शेतकार आपल्या शेतांनी आपोलाचें पीक घेतात. आपोलाचें पीक घेवचे खातीर ह्या लोकांनी प्रत्यक्षांत हिमाचलांत वचून प्रशिक्षणूय घेतलां. तातूंतलेच एक आसा TS रिंगफामी योंग. ते पेशान एक एरोनॉटिकल इंजिनियर. तांची घरकान्न TS एंजल हांच्या सांगातान आपोलाची बागायत लायल्या. तेच तरेन अवुंगशी शिमरे ऑगस्टिना हांणी आपल्या बागायतींत आपोलाचें पीक घेतलां. अवुंगशी दिल्लींत नोकरी करताली. ती सोडून ती आपल्या गांवाक गेली आनी आपोलाची बागायत लायली. मणिपुरांत आयज अशे कितलेशेच आपोलाचे शेतकार आसात जांणी कितें तरी वेगळें आनी नवें करून दाखयलां. इश्टानो, आमच्या आदिवासी समाजांत बोरां खूब फामाद आसात. आदिवासी समाजांतले लोक सदांच बोरांची बागायत करतात. पूण कोविड-19 महामारी उपरांत ताची बागायत वेगळे तरेन वाडत आसा. त्रिपुराच्या उनाकोटी वाठारांत असोच 32 वर्सां पिरायेचो म्हजो एक युवा इश्ट आसा, बिक्रमजीत चकमा. तांणी बोरांची बागायत करून खुबसो फायदो जोडला आनी आतां ते हेरांकूय बोरांची बागायत लावचे खातीर उर्बा दितात. राज्य सरकारूय अशा लोकांच्या मजती खातीर फुडें आयल्यात. सरकारा वरवीं ते खातीर कितल्योश्योच खास नर्सरी केल्यात, कारण बोरांची बागायत करप्यांची मागणी पुराय जावची. शेती मळारूय प्रयोग जायत आसात, तशेंच उत्पादनांतूय कल्पकता दिसून येता. इश्टानो, म्हाका उत्तर प्रदेशाच्या लखीमपूर खिरींत केल्ल्या एका प्रयोगा विशीं खबर कळ्ळ्या. कोरोना काळांतूच लखीमपूर खिरींत एक आगळो यत्न जालो. थंयच्या बायलांक केळीच्या गाब्यापासून फायबर तयार करपाचें प्रशिक्षण दिवपाचें काम सुरू केलें. टाकाऊंतल्यान टिकाऊचो मार्ग, केळीचे गाबे कातरून मशिनाचे मजतीन बनाना फायबर तयार करतात, जो ज्यूट वा काबळ्या भशेनूच आसता. ह्या फायबरांतल्यान हँडबॅग, शेनरी, दरी ह्यो सारक्यो कितल्योश्योच वस्तू तयार करपाक मेळटात. हाका लागून एक म्हळ्यार केळम्याच्या कोयराचो वापर सुरू जालो. जाल्यार दुसरे वटेन गांवांत रावपी आमच्या भयणांक धुवांक येणावळीचें आनीक एक साधन मेळ्ळें. बनाना फायबरच्या ह्या कामांतल्यान थळाव्या बायलांक 400 ते 600 रुपया दर दिसा मेळटात. लखीमपूर खिरींत शेकड्यांनी एकर जमिनीचेर केळ्यांचें पीक घेतात. केळ्यांचो घड काडले उपरांत चड करून शेतकारांक केळीचे गाबे व्हरून उडोवपाक वेगळो खर्च करचो पडटालो. आतां तांच्या ह्या पयशांची बचत जाता. म्हळ्यार घोड्याक घोडो ही म्हण हांगा ज्युस्त लागू जाता. इश्टानो, एके वटेन बनाना फायबरांतल्यान वस्तू तयार करतात, जाल्यार दुसरे वटेन केळ्याच्या पिठाचे डोसा आनी गुलाब जामून हे सारखे रुचीक पदार्थूय तयार जातात. कर्नाटकाच्या उत्तर कन्नड आनी दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत बायलो हो आगळो वेगळो वावर करतात. हाची सुरवातूय कोरोना काळांतूच जाली. ह्या बायलांनी
फकत केळ्याच्या पिठापासून डोसा, गुलाबजामुन सारकिले पदार्थ तयार करूंक ना, जाल्यार ताचे फोटो सोशल मिडियाचेर शॅरूय केल्यात. आतां जेन्ना लोकांक ह्या केळ्याच्या पिठाविशीं कळ्ळां, जाल्यार ताची मागणी वाडल्या आनी ह्या बायलांची येणावळूय. लखीमपूर खिरी भशेन हांगाय नाविन्यपूर्ण संकल्पनेचें फुडारपण बायलोच करतात. इश्टानो, अश्यो देखी जिणेंत कितें तरी नवें करपाची प्रेरणा दितात. तुमच्या सरभोंवतणी अशे कितलेशेच लोक आसतले. जेन्ना तुमचो परिवार मनांतल्यो गजाली सांगता तेन्ना तुमी हांकांय तुमच्या गजालींनी वांटेकार करात. केन्ना वेळ काडून भुरग्यां वांगडा अशे यत्न पळोवपाक वचात आनी संद मेळत जाल्यार तुमी स्वताय अशें करून दाखयात. आनी हां, हें सगळें तुमी म्हजे वांगडा नमो ॲप वा माय गव्हचेर शॅर करीत जाल्यार म्हाका अजुनूय बरें दिसतलें. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, आमच्या संस्कृत ग्रंथांनी एक श्लोक आसा, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् कोन जीवती मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवती स जीवती. म्हळ्यार संवसारांत स्वता खातीर दर एकलो जियेता, पूण खरो तोच जियेता जो परोपकारा खातीर जियेता. भारत मायेच्या पुता धुवांच्या परोपकाराच्या यत्नांच्यो गजाली हीच तर आसा मन की बात. आयजूय अशाच कांय आनीक इश्टां विशीं आमी उलोवया. एक इश्ट चंडीगडांतलो आसा. चंडीगडांत हांवूय कांय वर्सां रावलां. हें खूब सोबीत आनी सुंदर शार आसा. हांगा रावपी लोकूय व्हड काळजाचे. आनी हां, जर तुमी खावपाचे शौकीन आसत जाल्यार हांगा तुमकां आनीक मजा येतली. ह्या चंदीगड सॅक्टर 29त संजय राणाजी फूड स्टॉल चलयतात आनी सायकली वयल्यान छोले भटुरे विकतात. एक दीस तांची धूव रिद्धिमा आनी भाची रिया एक कल्पना घेवन तांचे कडेन आयली. दोगांयनी तांकां कोवीड वासीन घेवप्यांक फुकट छोले भटुरे दिवपाक सांगलें. ते सहजतायेन तयार जाले. तांणी रोखडीच ह्या बऱ्या आनी योग्य कामाक सुरवातूय केली. संजय राणाजींचे छोले भटुरे फुकट खावपा खातीर तुमकां दाखोवचें पडटलें तुमी त्या दिसा वाशीन घेतलां. वाशिनाचो मॅसेज दाखयताच ते तुमकां रुचीक छोले भटुरे दितले. अशें म्हणटात, समाजाच्या बऱ्या खातीर करता त्या कामाक पयशां परस अदीक सेवाभाव, कर्तव्य भावाची चड गरज आसता. आमचे संजय भाई हाका सार्थ करतात. इश्टानो, अशाच आनीक एक कामाची चर्चा आयज करपाक सोदता. हें काम चल्लां तामिळनाडूच्या निलगिरींत. थंय राधिका शास्त्रीजीन ॲम्बुरॅक्स प्रोजेक्टाची सुरवात केली. ह्या प्रोजेक्टाचो उद्देश आसा दोंगराळ वाठारांतल्या दुयेंतींक उपचारा खातीर सोंपेपणी वाहन मेळचें. राधिका कुन्नूरांत एक कॅफे चलयतात. ताणीं आपल्या कॅफेंतल्या सांगात्यां कडल्यान ॲम्बुरॅक्स खातीर पयशे एकठांय केले. निलगिरी दोंगराळ वाठारांत आयज 6 ॲम्बुरॅक्स सेवेंत आसात आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी आपतकालीन वेळार दुयेंतींक पावतात. ॲम्बुरॅक्सांत स्ट्रेचर, ऑक्सिजन सिलिंडर, फर्स्ट एड बॉक्स ह्या सारकिल्ल्यो कितल्योश्योच सुविधा आसात. इश्टानो, संजयजी आसूं वा राधिकाजी, तांच्या देखी वयल्यान कळटा की आमी आमचो वावर, आमचो वेवसाय नोकरी करता करता जनसेवाय करपाक शकतात. इश्टानो, कांय दिसां पयलीं एक खूबच इंट्रस्टींग आनी खूबच भावनीक सुवाळो जालो, जाका लागून भारत जॉर्जिया इश्टागतीक नव्यान घटसाण मेळ्ळी. ह्या सुवाळ्यांत भारतान सेंट क्वीन केटेवानचें होली रॅलीक म्हळ्यार तांचें पवित्र स्मृतीचिन्ह जॉर्जियाचे सरकार आनी थंयचे जनतेक दिलें. हाका लागून आमचे विदेश मंत्री स्वता थंय गेल्ले. खूबच भावूक वातावरणांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत जॉर्जियाचे राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, कितलेशेच धर्मगुरू आनी व्हड संख्येन जॉर्जियाचे लोक हाजीर आसले. हे कार्यावळींत भारताची तोखणाय करतना जें उलयलें ती उतरां सासणा खातीर उगडास उरपा सारकी आशिल्ली. ह्या एका सुवाळ्यान दोनूय देशा वांगडाच गोंय आनी जॉर्जिया मदले संबंद आनीक घट केले. अशें हे खातीर कारण सेंट क्वीन केटेवान हांचे हे पवित्र अवशेश 2005 वर्सा गोंयांतल्या सेंट ॲगोस्टीन चर्चींतल्यान मेळिल्ले. इश्टानो, तुमच्या मनांत प्रश्न उपरसलो आसतलो की हें सगळें कितें, हें केन्ना आनी कशें जालें. खरें म्हळ्यार आयच्यान 400-500 वर्सां पयलींची खबर. क्वीन केटेवान जॉर्जियाच्या राज परिवारांतली धूव आसली. 10 वर्सां बंदखण भोगले उपरांत 1624 ती शहीद जाल्ली. एका प्राचीन पोर्तुगीज दस्तावेजा प्रमाण सेंट क्वीन केटेवान हांच्यो अस्थी
पोरण्या गोंयच्या सेंट ऑगस्टीन कॉन्व्हेंटांत दवरिल्ल्यो, पूण खूब तेंपा मेरेन अशें मानताले की गोंयांत पुरिल्ले तांचे अवशेश 1930 वर्सा भुंयकांपांत गायब जाल्ले. भारत सरकार आनी जॉर्जियाच्या इतिहासकारांनी, संशोधकांनी, पुरातत्वशास्त्रज्ञ आनी जॉर्जियान चर्चीच्या दशकांच्या खर कश्टा उपरांत 2005 वर्सा ते पवित्र अवशेश सोदपाक यश मेळिल्लें. हो विशय जॉर्जियाच्या लोकां खातीर खूब भावनीक आसा. हे खातीर तांचे इतिहासीक, धार्मीक आनी आध्यात्मीक भावना मतींत घेवन भारत सरकारान त्या अवशेशांचो एक अंश जॉर्जियाच्या लोकांक भेट करपाचो निर्णय घेतलो. भारत आनी जॉर्जिया मदल्या इतिहासाचें हें आगळें दायज सांबाळून दवरिल्ले खातीर हांव आयज गोंयकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. गोंय कितल्याशाच म्हान आध्यात्मीक दायजांची भूंय आसा. सेंट ऑगस्टीन चर्च युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज सायट चर्चीज अँड कॉन्व्हेंट्स ऑफ गोवाचो एक भाग आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, जॉर्जियांतल्यान आतां हांव तुमकां थेट सिंगापूर व्हरतां, जंय ह्या म्हयन्याच्या सुरवातीक आनीक एक अभिमान दिसपा सारको खीण आयलो. सिंगापूरचे प्रधानमंत्री आनी म्हजे इश्ट ली सेन लुंग हांणी हालींच नूतनीकरण केल्ल्या सिलाट रोड गुरुद्वाराचें उद्घाटन केलें. तांणी पारंपरीक सीख पगडी घाल्ली. हो गुरुद्वारा सुमार 100 वर्सां पयलीं बांदिल्लो आनी हांगा भाई महाराज सिंह हांकां समर्पीत केल्लें एक स्मारकूय आसा. भाई महाराज सिंहजीन भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर लढाय केल्ली आनी तें खीण स्वातंत्र्याचें 75वें वर्स मनयता तेन्ना आनीक अदीक प्रेरणादायी जातात. दोन देशां मदीं मनशाक मनीस जोडप ताका घटसाण अशाच गजालींतल्यान मेळटा, अशाच यत्नांतल्यान मेळटा. हातूंतल्यान हेंवूय कळटा की आपलेपणाचें वातावरणांत रावपाक आनी एकमेकांची संस्कृती समजून घेवप कितली म्हत्वाची आसा ती. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, आयज मन की बात कार्यावळींत आमी खुबश्या विशयांचेर चर्चा केली. आनीक एक विशय जो म्हज्या काळजाच्या सामको लागीं आसा, तो विशय आसा उदकाचो सांबाळ. म्हजें भुरगेपण ज्या वाठारांत चल्लें थंय सदांच उदकाचो उणाव आसतालो. आमी पावसा खातीर आशेताले आनी हे खातीर उदकाचो एक एक थेंब वाटोवप आमच्या संस्काराचो एक भाग जाला. आतां जनभागीदारी से जल संरक्षण ह्या मंत्रान थंयचें चित्र बदल्लां. उदकाचो एक एक थेंब वाटावप, उदकाचो कसलेय तरेचो इबाड बंद करप हो आमचे जिवनशैलीचो सहज भाग जावपाक जाय. आमच्या परिवारांत अशी परंपरा जावपाक जाय जाचो दर एका सदस्याक अभिमान दिसचो. इश्टानो, सैम आनी पर्यावरणाची राखण भारताच्या सांस्कृतीक जिणेंत, आमच्या दिसपट्टे जिणेंत रुजल्या जाल्यार पावस आनी पावसाळो सदांच आमच्या विचारांक, आमच्या तत्वज्ञानाक आनी आमचे सभ्यतेक आकार दिता. ऋतुसंहार आनी मेघदूतांत महाकवी कालिदासान पावसाचें खूबच सोबीत वर्णन केलां. साहित्य मोग्या मदीं त्यो कविता आयजूय भोव फामाद आसात. ऋग्वेदाच्या पर्जन्य सुक्तम हातूंतूय पावसाचें सुंदरतायेचें वर्णन सोबीतपणान बरयलां. तेच भशेन श्रीमद भागवत हातूंत लेगीत काव्यात्मक रुपांत पृथ्वी, सूर्य आनी पावसा मदले संबंदांक खोलाय दिल्या. अष्टौ मासान निपितं यद भूम्याः च ओदमयं वसु स्वगोभिः मोक्तुम ओरेभे पर्जन्यः काल आगते. म्हळ्यार सुर्यान 8 म्हयने मेरेन उदकाच्या रुपांत पृथ्वीची संपदा राखिल्ली. आतां पावसाळ्यांत सूर्य ही संचीत संपदा परत पृथ्वीक दिता. खऱ्यांनीच पावसाळो आनी पावस फकत सुगदिणो आनी सोबीतूच ना, जाल्यार तो पोशण दिवपी आसा, जिवीत दिवपी आसा. पावसाचें उदक जें आमकां मेळटा तें फुडले पिळगे खातीर आसा हें आमी केन्नाच विसरपाक जायना. आयज म्हज्या मनांत हो विचार आयलो की ह्या रोचक संदर्भा वांगडा हांवें म्हजी गजाल कित्याक सोंपोवची न्हय. तुमकां सगळ्यांक येता त्या सगळ्या सणा परबांची खूब खूब शुभेच्छा. सण उत्सवा वेळार सदांच उगडास दवरात की कोरोना अजून आमचे मोदलो वचूंक ना. कोरोना संबंदांतली मार्गदर्शक तत्वां विसरुया नाका. तुमी निरोगी आनी खुशाल भरीत आसचे. खूब खूब देव बरें करूं.